आता ह्या वर्सा आमी हो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव दिनांक 5 सप्टेंबराक आमी आतां मनयतात आनी तुमी आतां पळोवं शकता म्हाज्या फाटल्यान ऑलरेडी तयारी चालू आसा आनी आयज हो प्रोग्राम हांगासर जातलो। तर हेची पार्श्वभूमी अशी आसा की पयलीं हांगासर देवाची पालखी येताली पांडुरंगाचेर तेन्ना एक हांगासर होडी प्रतीक रूपान सोडटाले आनी तेचेर मागीर दिपावली उत्सव समितीन विचार केलो आनी जवळपास म्हाका दिसता 1992 सालान हो आमी प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आनी तेन्ना आमची जी प्रायज आसली ती कमी आसली आनी ती फक्त एक वाड्या पुरती मर्यादीत आसली आनी हळू हळू हेका कितें जालें लोकांचें आकर्शण ठरलें आनी हळू हेका लोकांचो प्रतिसाद चड मेळपाक लागलो आनी मागीर एक वर्स जेन्ना मनोहर पर्रीकर आमचे मुख्यमंत्री आसले त्या टायमाचेर तेणी आमकां सांगलें की हे तुमी डिपार्टमेंटा कडल्यान तुमकां आमी एक थोडे ग्रांट दिता आनी तेजे वयल्यान तुमी स्टार्ट करा म्हणून तेन्नाच्यान आमी हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो आनी हळू हळू जेन्ना दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसले तेन्ना तेणी ह्या पर्टिक्युलर जी आतां स्पर्धा जाता ताका राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव अशें नांव दिलें आनी आतां आयज हो आमी स्टेट फेस्टिवल म्हणून हांगासर मनयतात आनी आतां तुमी पळोवंक शकतात की ऑलरेडी हांगासर सकाळीं आयज आमी सकाळीं 10 हांगासर श्री कृष्ण पुजन जाल्लें आसा आमच्या देवळा कडेन तेच्या उपरांत आतां सारकी 5:30 हांगासून दिंडी आसतली जी संपूर्ण वाड्या अशी एक प्रदक्षिणा घालून येतली आनी मागीर सगळे जाण ते हांगासर देवळा कडेन येतले आनी देवळा कडेन जेन्ना येतले तेन्ना मागीर हांगासर कितें जाता देवळा कडेन सकयल न्हंय कडेन पालखी येतली पालखी वांगडा ज्यो सगळ्यो आमच्यो महिला मंडळ आसा ते महिला मंडळ हांगासर दीपदान करता म्हणजे न्हंयेन दिवे सोडटले आनी त्याच प्रमाणे मागीर तेच्या उपरांत त्रिपुरासूर वध म्हणून जातलो हांगासर एक त्रिपुरासूर म्हणजे जो तुमकां खबर आसा की राक्षस जो असलो त्याचो श्री कृष्णान वध केल्लो त्याचे एक प्रतीक रूप आमी हांगासर साजरे करतले। पांडुरंगाची पालखी वाळवंटी तिराचेर येता आनी त्या टायमार देवाची पुजा जाली काय एक प्रथा आसा हांगासरल्या लोकांची की दीपदान करपाची पूण पयलीं पासून जी प्रथा चालू आसलेली ती दीपदानाची प्रथा अजून चालू आसा पूण ताका आतां वेगळें स्वरूप मेळोन ही व्हडी स्पर्धा जाल्लेली आसा। पयलीं कशें जातालें जेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले कळ्ळें न्हू तेन्ना दोण्यानी पालखी येयली काय आमी दोण्यानी अशी वाती घालून त्यो दीपदान करताले पयलीं मागीर हळू हळू आमचो मातशें थोड्यांची क्रिएटिविटी जाली भाव बी आसलो म्हाजो तेणेन सांगलें एक पवलेची व्हडी केली पवलेची व्हडी करनाका मागीर एका वर्सा एकट्यान केली मागीर दुसऱ्या वर्सा मागीर आनी कोणें तरी गव्यांची केली व्हडी गव्यांची केली मागीर आनी कोणें मागीर बांबू लायले ताका मागीर फोली लायल्यो वयर मागीर ती बिस्किटीची बॉक्सां मेळटाली ती कापून ताका दारां केली कॅबिनां कशी केली म्हणजे जसो पॅसेंजर बोटीचो स्वरूप मेळटा पळय तसो पूण त्या टायमार अशें लायटी बिटी कांय घालनासले पूण पणट्यो पेटोवप आसल्यो भितून दीपदानाचें हे जो अशें म्हत्व आसा पळय तें पणट्यानूच आसलेलें पूण पणट्यो पेटोवप त्या बोटींनी पणट्यो पेटोवप आनी त्या प्रमाणे ती सोडप आसलेली पालखी येयली की हळू हळू करता एक 30 वर्सां पयलीं हांगासर दिपावली उत्सव समिती स्थापन जाली आनी ते दिपावली उत्सव समितीन साकर जावडेकर म्हण आशिल्ले साकर जावडेकरान त्या एक मनान विचार येयलो संकल्पना येयली की हां ही बाबा वर्सान वर्स आमी करता हेका एक वेगळें स्वरूप कित्याक दिलें वचना की त्या टायमार एक दिपावली उत्सव समितीन एक वाड्या वयल्या भुरग्यां खातीर बोट कॉम्पिटिशन दवरलें पूण त्या टायमा वयल्यो बोटी अश्योच की बांबूच्यो बोटी करप फोली लावप बॉक्सांची कॅबिनां करप अशें करून ती बोटी करप आमी पूण त्या टायमार स्टार्टींग जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना पयले बक्षीस 75 रुपया आसलेले जवळ जवळ 30 वर्सां पयलीं 75 रुपया मागीर हळू हळू वाडोवन तेजे 500 रुपया जाले आनी जशें सागर जावडेकरान हांगा जसो फुडेकार घेवन हेजें चालू केलेलें पूण तेच्या मनान परत संकल्पना येयली की बाबा इतले सगळे आर्टिस्ट आसा आमच्या वाड्यार इतले भुरगे तळमळटा इतल्यो बोटी करता कित्याक हेका राज्यस्तरीय दर्जो दिलो काय आपूण गोवोरमेंटा कडेन उलोवन जर सांगलें जाल्यार हेका मेळटलो काय ना अशें म्हणून तेणें एक गोवोरमेंटाक एप्रोच केलो आनी त्या एप्रोचाचेर बाबा तेका एक पॉझिटीव रिप्लाय मेळोन तेन्नाच्यान मागीर गोवोरमेंटान राज्यस्तरीय स्पर्धा अशी जाहीर केली आनी तेन्नाच्यान मागीर गांवांतलेच न्हू तर गांवा भायले सुद्दां लोक येवपाक लागले विड्डोच्यान म्हणजे लागीं साखळेच्या वाठाराक जे लागीं गांव आसा पळय त्या गांवांतल्यान सगळ्या कडल्यान बोटी येवपाक लागल्यो अशें करून करून तांकां एक वेगळें व्हडलें स्वरूप मेळ्ळें आयज तुमी पळयलां आसतलें की जवळ जवळ 4-5 हजार लोक हांगासर येता हे त्रिपुरारी पौर्णिमेक पळोवपाक अशी स्पर्धा आनी असो हो उत्सव आनी खंयच्याच गांवांत जायना हेका एक वेगळेंच म्हत्व आसा हेच्या फाटल्यान